ही जी जात्रा असली ती 15 जानेवारी 2024 सुरू झाली। विधिवतपणे नेमाक बसून आमच्या गांवकारांनी ही जात्रेची सुरुवात केली आणि आज देवीचो 20 तारखेर सकाळी 6 वाजता महारथांतल्यान मिरवणूक जाली आणि आज रातचो देवीचो जो जात्रेचो जो नेम आसा तो आमचे 12 वांगडी मोडटले आणि जात्रेची विधिवतपणे सांगता जातली। महारथाच्या मिरवणुकीक जशे 12 वांगडी पंचमीक नेमान बसतात आणि मागीर महारथा उपरांत फुलां अंबारी रथ, अंबारीच्या उपरांत फुलां रथ, विजय रथ आणि महारथ। आज सकाळी पहाटे 6 वाजता ही मिरवणूक हांगा मंदिराच्या प्रमुख द्वारापासून सुरुवात जाली। मागीर आकार उदेंगी देवळाक मंदिराक वळसा घालून ती ह्या मुख्य मंदिराक वळसा घालून ज्या जाग्यार आशिल्ली थंगा ताची सांगता जाली। हजारो भाविक ह्या उत्सवाक उपस्थित आशिल्ले। भाविकांनी देवीच्या रथाचेर आपली जी मनोकामना आसा ती पूर्ण जावची म्हूण जे मागणी करतात आणि तेणे जी आपल्या वस्तू देवाच्या रथाचेर अर्पण करतात आणि ही जशे पयली रथाक सुरवात जावच्या पयलीं आमी 12 वांगडी नाल्ल फोडटात रथाचेर आणि उपरांत ह्या वाठारांतले जे देवस्थान आसात तातूंतले एका प्रतिनिधीक आपोवन नाल्ल फोडटा आणि मागीर महाजन आणि सगळे लोक भावीक नाल्ल फोडटा आणि रथाक सुरवात जाता।